आशिल्ले एक त्या जंक्शना कडेन डायवर्शन करपाक आणि एक हांगा बाद हांगा ओपनिंग आसा जे ओपनिंग आसा ते हांगा दाखोवपाक हांगा ट्रॅफिक नाशिल्लो म्हणजे तांकां हायवेन सांगूंकूच नासलें ते येतले कशें कितें पयली चूक आसा हांगा नॅशनल हायवेची तांच्यानी येदे व्हडलें कन्स्ट्रक्शन जर घेता तार रोडाचें जाल्यार ते डायवर्शन जाल्यार ते सायनबोर्ड मारपाचे आशिल्ले एक सुद्दां सायनबोर्ड ना इंजिनान म्हाका हांगा दाखोवचो सायनबोर्ड खंय आसा तो फ्रॉम दॅट पॉयंट टू दीस पॉयंट जवळ जवळ 2 किलोमीटर एक सुद्दां सायनबोर्ड ना लोकांनी मनाक मात्र अशें वचपाचें रस्तो पळय जेन्ना काम सुरू जाला पळय कितले फेटल जाले हांगासर आतां पर्यंत अंदाज हांगा ह्याच 5-6 म्हयन्या भितर एक जाले ना 3-4 तरी जाल्या 3-4 फेटल जाले हय 3-4 फाटी आसा न्ही ते पळय ते शॉक येवन मेलो ते सुद्दां इटूच पास्ट तो पण तरी सरकारान कांयच अजून पावलां उचलूंक ना की कांयच उचलूंक ना बोर्ड लावपाचे लायट कांयच ना टोटल नेग्लिजन्स चल्लेलो आसा आनी हायवे आतां वाडयता ते सुद्दां खंयचे चुकीचे पद्दतीन टोटल भयला असो आसा ज्या जाग्यार स्कोप आसा पळय स्ट्रेटनिंग करपाक थंय स्ट्रेटनिंग तेंच्यांनी केल्लो ना तुमी जर फाल्यां दिसाची येयली न्ही हांव तुमकां दाखोवंक शकता गरजे भायर हिल कटींग केल्लें आसा तुमी सहकारी प्लांटेशन पळयता आसतले रोडाचो अलायनमेंट आसा पळय न्ही तो लेफ्टाक आसा आनी हेंच्यांनी हिल कटींग 100 मिटर केला रायटाक केला कोणाच्या फायद्या लागून केला ट्रक पार्किंगा लागून केला कितें थंय सुद्दां ट्रक पार्किंगा लागून कितलेशे एक्सिडंट जाले तुमकां खबरूच आसा कितें आनी दुसरें ट्रक पार्किंग हांगा फूल स्ट्रेसाचेर जाता पळय न्ही तें बंद जावपाक जाय सायडीक पावस जालो मरे दोन कंटेनर वताले स्कॉडा मुखावले वताली तो आयलो आनी डायरेक्ट स्ट्रेट गेलो आनी तो मुखावले येतालो न्हू तेणी डायरेक्ट थंय धक्को मारलो तो एका 50 मिटराचेर ओडून हांगा हाडलो हय 50 मिटर सुमार ओडून गेलो स्कॉडाय बी फूल डॅमेज जाली एकटो सारको मेजर हे आहा तो आनी एकट्या तो पांय सारको एक फ्रॅक्चर जाला तुटला पांय आनी एकटो तो सारको मेजर आहा सारको इतले हा अजून काय कळना पूण तो चड करून तेजी हे सारकें ना सारकें अशें आसा पूण तो गेल्ल्यान जमा रे म्हणटकूच ऑलरेडी तो सगळो फूल फ्रॅक्चर जाल्लो आहा आख्खो कांयच आमी गाडयेन घातलो पळय तेका न्हू काय ना एक सायड सगळी हें जाली डॅमेज जाल्या ही फूल हें जाल्या हो पांय मोडला कमराक साकून माल लागला सामको हें जाल्लो आहा तो कितल्यांक सुमार एक्सिडेंट 6:45 जालो हय सारको 6:45 एम्ब्युलन्स येवपाक लेट जालो खूब कितलो टायम काडलो एम्ब्युलन्सान अर्द वर 45 मिनिट तरी काडली एम्ब्युलन्स मागीर पुलिसे गाडी येयली मागीर पुलिसे गाडयेन तो इंजर्ड एक पांय मोडलेलो ताका पुलिसे गाडयेन घातलो आमी उबारून एम्ब्युलन्सान घातलो हांगासर सिग्नल बी कांयच ना रोड ना कांय ना आतां डायवर्शन करता ते आतां डांबर घालता म्हळ्यार दोनी वटेन कांयच ना हांगाय कोण उबे नासले आनी थंय कोणूय ना ट्रॅफिक पुलीस नासले कोणूच ना ट्रॅफिक कोणूय इन्फॉर्मूच करूंक ना खंय न्हू तेंच्यांनी आनी तेंचेय मनीस ना न्ही हांगा जाल्यार हांगा डायवर्शन आसलें ते सायडीक सरताले न्हू एक्सिडेंट जावचो नासलो कोणूय आसलेले जाल्यार कोणूच ना न्ही हांगासर ताका लागून चड जालें तें ती सायड ऑडमिक्स चालू आशिल्ली ती सायड ऑडमिक्स चालू आहा म्हणून तेणी हे सायडीच्यान सोडलेले पूण तेंचे मनीस ना हांगा उबो मनीस नाशिल्ले कोणूच मनीस उबो ना आनी तेंचे एका चुकीक लागून एक्सिडेंट जाला डायवर्शन केला ते मदीं घातले आनी हांगा डायवर्शन सोडपाक लागून कोणूय आसूंक जाय आशिल्लो मदीं स्पेस सांडला आनी थोडे लायल्या तो स्ट्रेट वचपाक गेलो बायकवालो कोण नवे आसता तांकां कांय समजना तो आपल्या हितून गेलो आनी तो मुखावयल्यान येयलो स्पिडान स्कॉडावालो मुखावयल्यान येयलो न्हू आनी तेगे जेन्ना एक्सिडेंट जालो तेन्ना बलून फुल्ल्यान तें कांयच दिसूना तेजेर तो ओडून गेलो ताका ते बलून फुल्ले म्हणटा आनी ताका मुखावयल्यान कांय दिसलें ना आनी तो एकाच नेटार ओडोन मुखार गेलो नमस्कार सध्या मी असा फोंड्या पुलीस स्थानकाचेर काल हांगा दिसपटे 2 एक्सिडेंट जावन 2 जाणांक जीव ओगडोचो पडलो आनी आयज सांज वेळार 6:30 वरांच्या सुमाराक बेतोडा जंक्शन जे आसा खांडेपार म्हणजे सहकारी पंपा कडल्यान तो बेतोडा रस्तो गेला थंय एक एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान एका 4 व्हिलर स्कॉडा कार आनी एक 2 व्हिलर तेंच्या मदीं एक्सिडेंट जावन 2 जण गंभीर जखमी जाले तांकां जेन्ना हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेले तातूंतल्या एकट्याचो जीव गेल्लो आसा आनी दुसरो जो आसा ताका गंभीर दुखापत जाला ताचो पांय फ्रॅक्चर जाला आनी ताका सद्या GMCन अदीक उपचारा खातीर दाखल केल्लो आसा हे अशें जंक्शन आसा हांगा रस्त्याचें काम चालू आसा खूब तेंप जालो काम चालू आसा थंय लायटी वेवस्थीत पेटना हेच्या पयलीं हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाले हांगा प्लस डायवर्जन केल्लें आशिल्ल्या कारणान स्कुटर चालक तशेंच बाकीच्या हेर वाहन चालकांचो घोळ जाता हांगा खुबशे अपघात घडलेले आसा रातीच्या वेळार पुलीस बंदोबस्त आसना लायटी नाशिल्ल्यान लोकांक गाडयांचो आनी रस्त्याचो अदमास येना थळाव्या लोकांनी वेळोवेळी मागणी केल्या की हांगा रस्त्याचेर लायटी घालच्यो तशेंच कितें तरी प्रोविजन करचें सो ते अपघात जावचे न्हू पूण अजून मेरेन कोणें तेची दखल घेतलेली ना आयज हीच बेदखल जाल्ल्या कारणान दखल न घेतलेल्या कारणान आयज एका भुरग्याक आपलो जीव वगडावचो पडला मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तो भुरगो दोगूय भुरगे वास्कोचे तेंची नांवां अजून कळोंक ना पुलीस तांचो तपास चालू आसा पुलीस तांकां तेच्या मालकाचो शोध लावता कोण खंयचे तेजो शोध घेवप चालू आसा
फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक.